जेजू जेन्ना पवित्र स्नान घेवन उदकांतलो वयर सरलो तेन्ना बापान आपल्या पुताक वाखाणलो आनी पवित्र त्रित्वेची स्थापणी जाली. होच पवित्र आत्मो जेजू आपल्या शिसाक पाठयता आनी आयच्या दिसाची वाचपां आमकां आपोवणे दिता आनी म्हणटा, आमी सगल्यांनी पवित्र स्नान घेतलां आनी ताणें आमचेर आपली मोर मारल्या आनी ह्या वरवीं आमकां मिशनरी कार्य मेवलां. आख्ख्या संवसाराक वचून जेजूची बरी खबर पुरगटूंक. जेजू आमकां गवाय जावंक उलो कोत्ता. दर एक घोडये आमी जियेतना आमकां पवित्र आत्मो आपली घोटाय आनी शक्ती दिता आनी तेच जावन आसा पवित्र आत्मेचे देणे आमचे दर एकल्याचेर. जेन्ना आमचेर ह्यो सगल्यो भासावण्यो आसात तेन्ना आमी पवित्र त्रित्वेक वळखूंक पावतात. शांती दुसऱ्या मनशा सवे मेळ्ळो ना. दुसरो आमची शांती चोरूंक शकना. शांती दर एकल्याच्या काळजांत आसता. खरी शांती फकत जेजूच आमकां दिवंक शकता. ही शांती आमकां मेळटली जाल्यार आमी जेजूक वळखूंक जाय. जेजूक वळखूंक आमी ताच्या सांगाता वेळ सारून ताचो अणभव घेतल्यार बरें. जाता तितलो वेळ आमी खासगी आनी समुदायीक व कुटुंबीक मागण्यांत सारलो जाल्यार आमचो संबंद जेजू लागीं तीर जातलो. जेजू वळखून घेतना ताच्यो शिकवण्यो आनी आज्ञा पाळप गरजेचें. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत भितर काडलें जाल्यार जेजूची वळख आमकां चड जातली. जेजू सवे थिरायलोलो संबंद सदांच बरीं फळां दिता. समाजांत आनी कुटुंबांत एकचार बांदूंक आमकां खालतिकाय आनी उक्तें मन गरजेचें. दर एक दिसाची समोरमणी भावार्थाची आनी समुदायीक समोरमणी जेजूच्या कोश्टां मोडना आनी पुनर्जिवनपणाचो उगडास करून आमचो भावार्थ आमी अदीक खोलायता. तर जेजूच्या कोश्टांचेर आमची नदर थिरावन आनी ताच्या पुनर्जिवनपणाची प्रेरणा घेवन आमी आमचें जिवीत बदलूंक आनी बोगसणें जोडूंक आमकां दर एकल्या पासत फावो ती कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.